हो जो प्रोजेक्ट आसा तो आमचो नॅशनल हायवेसान घेतलेलो आसा आनी इट वॉज अ प्रपोजल फ्रॉम MPA कित्याक तेंचे न्यू टर्मिनल येता तेंच्यांनी नॅशनल हायवे मिनिस्ट्रीक बरयलेले आनी ऑन देअर रिक्वेस्ट तेंच्यांनी तो रोड करपाक घेतलेलो. बट इनिशियली जेन्ना तो प्रोजेक्ट तेंच्यांनी घेतलो तेन्ना देन आय केम टू नो अबाउट दीस प्रोजेक्ट हांवें तेजेर ऑब्जेक्शन हाडलेलें आनी हांवें ते स्टॉप करून दवरलेले. फूल टर्मिनल जाता म्हणून MPA हो रस्तो करपाक सोदता आनी झाडां कट करपाक सोदता म्हणून 550. सो तेन्ना ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान तांकां डिपार्टमेंटाक आफोवन तांकां इन्स्ट्रक्शन दिले की झाडां कट करची न्हू म्हणून आनी त्या प्रमाणे तो रोड जो आनी वायडन आसपा तो नॅरो करून तो फक्त 50 ते 38 झाडां कट करपाक दिले आमी. काम थंयसर स्टार्ट करतना हांवें 2-3दां इन्स्पेक्शन करून हायवे ऑथॉरिटीजांक सांगलेलें की हो जें काम आसा तें खूब स्लो आसा आनी हो बरोबर करना. PWD वांगडा मिटींग जावन मिनिस्टरा वांगडा मिटींग जावन तेजें काम स्टार्ट केलें आनी ताणें एश्युरन्स घेतलेलें की आपूण पावसा पयलीं हें कंप्लीट करतलो म्हणून. बट तो कंप्लीट करपाक शकना. आयज थंयसर लँडस्लायड जाल्लेली आसा. आमी पळयला काल हांव स्वता PWD मिनिस्टराक व्हरोन ते स्वता दाखयलेले आसा. तेणें आपल्यान स्वता इन्स्पेक्शन केल्लेलें आसा. आयज तेणें मिटींग आपयलेली आसा PWDची रिगार्डींग दीस लँडस्लायड हेजेर. अजुनूय थंयसर डेंजर आसा कित्याक आनीकूय लँडस्लायड जावपाचे चान्सीस आसा. सो बेगीनच्या बेगीन त्या कॉन्ट्रॅक्टरान काम करूंक जाय. तो कॉन्ट्रॅक्टर बरो ना हे ना म्हणून एक्सक्युजीस दिता. तेजेर FIRूय जाल्लेली आसा पुलीस स्टेशनाचेर. कलेक्टरान तेजेर ऑर्डरूय पास केल्लेली आसा. कलेक्टर तेन्ना लँडस्लायड स्वता येयलेली. सो तेंच्यांनी ते सगळ्यांनी पयलें आसा आनी म्हाका दिसता एप्रोप्रिएट एक्शन प्लॅन आमी करपाचो तयारी आसा कित्याक म्हाकावूय इतलो भंय आसा आनी लोकांच्या जिवनाच्या बाबतींनी म्हाका खबर आसा कित्याक ते लोकांक त्रास जावंक शकता. फाल्यां ते सगळे सकयल येयल्यार आख्खो रस्तो बंद जावंक शकता. आमी हरभर आनी आमचे सड्यावयले लोकांक डिस्कनेक्ट जावंक शकता. सो ते जावचें ना म्हणून जे प्रॉपर स्टेप्स जे घेवंक जाय ते हांव घेवपाचो पूर्ण प्रयत्न करता आनी म्हाका पूर्ण खात्री आसा गव्हर्मेंटाचेर बेगीनच्या बेगीन हें काम जाग्यार घालतले म्हणून.